हांव योगेश गोवेकर उर्फ मोगेंबो. कितें जालें, पयर म्हाका अरेस्ट केलो कलंगूट पुलीस स्टेशनार, कलंगूट पीआयन. हांव फक्त कलंगूट चायेक बसलोलो आनी तेणे अरेस्ट करतना कितें सांगलें की म्हाका अरेस्ट केलो हेका लागून कितें तरी व्हॉट्सअप ग्रुपार मेसेज व्हायरल केली म्हणून. हांवें फक्त एक ग्रुपार मेसेज घातलेली की कलंगूट एरियेन फुल कोस्टल बेल्टान खंय तरी गाडयो स्टेशन करता, पार्क करता गोवा माणसाच्यो, त्यो पीसफूल गाडयो धांवडपाच्यो म्हणून भुरग्यांक मेसेज घातलेली. आनी सगळ्या भुरग्यांक हांव ती सांगता अजूनय की पीसफूल त्यो गाडयो धांवडपाच्यो म्हणून. कित्याक ज्यो एप बेस्ड कॉन्सेप्ट आहा न्हू, त्या कॉन्सेप्टा प्रमाणे गाडयो स्टेशन करून पार्क करून भाडी मारून वचो. कळ्ळें तुका, तेंच्यांनी सगळ्याक भोंवंक जाय आनी थंयसर मागीर गाडी चलते गाडी जे भाडे येता पळय ते भाडे तेंच्यांनी मारूंक जाय कायद्या प्रमाणे. बट हांवें अशी मेसेज घातल्या म्हणून कलंगूट पीआयन म्हाका अरेस्ट केले. आनी ह्या म्हयन्यान फेब्रुवारी म्हयन्यान पीआयन म्हाका 3 फावटी अरेस्ट केलो कलंगूट पीआयन आनी 3 फावटी कंप्लेन रजिस्टर केला म्हाजेर ह्या एका म्हयन्या भितरूच. सो हेच्या पयलीं अंजुना पुलीस स्टेशन म्हाजे कंप्लेन रजिस्टर केल्ल्यो आहा. फक्त हांव हो बिझनस वाचोवपाक झगडटा म्हणून टॅक्सी इश्यूक लागून. म्हाजेर खंय तरी क्रिमिनल कंप्लेनी ना, म्हाजेर खंयसर कसल्योच केसी ना, फक्त टॅक्सी इश्यूक लागून झगडटा म्हणून. ही टॅक्सी कम्युनिटी आहा आनी नीज गोंयकाराचो पारंपारीक व्यवसाय आहा तो सांबाळपाक झगडटा म्हणून सरकारान म्हाका परत परत अरेस्ट करूंक सोदता. सरकार म्हाका खंय तरी बॅन करूंक सोदता. कळ्ळें, बट हांव असो बॅन जावचो ना. आतां ही मेसेज घाल्ल्या जेन्ना तुमी जर ऑडिओ मेसेज घालून तुमी म्हाका अरेस्ट करूंक शकतात नाल्यार हांव सरकाराक चॅलेंज करता, हांव व्हिडिओ मेसेज करता, आतां तुमी म्हाका अरेस्ट करून दाखयात. हो पराशर पळय खोत आहा न्हू, हो सगळे मिनिस्ट्री धरून होम डिपार्टमेंट धरून खंय तरी कोणाक ब्रायब दिवन खंयचे सेटिंग यूज करून जर आमकां बॅन करूंक सोदता. नीज गोंयकाराचो पारंपारीक व्यवसाय सोपोवन हो टॅक्स एग्रिगेटर येवन टॅक्सी बिझनस, रेंट कार, रेंट बायक, पायलट, रिक्षा सगळो धंदो सोपोवंक सोदता. सगळो धंदो सोपयतना हो कोण पळय फुडें हे धंद्याक लागून झगडटा ताका बॅन करूंक सोदता. सो हांव पराशर पळय खोताक आनी प्रमोद सावंत सीएमाक ओपन चॅलेंज करता की तुमचे कडेन जाता ते करात. पराशर पळय खोत, तूं कोणायक वाड, कळ्ळें तुका, तूं कोणायक वाड, खंयचोले नेटवर्क यूज कर, खंय सेटिंग यूज कर, तूं कोणायक ब्रायब दी, खंयच्या मिनिस्टरा कडेन सेटिंग कर आनी म्हाका अरेस्ट कर थोडे जाता जाल्यार. हांव ताका लागून तुका हो व्हिडिओ मेसेज घालता आतां. कळ्ळें तुका, जर तूं इनोसंट मनीस जे पोटाक लागून झगडटा तेका जर तूं बॅन करताय, तेका जर तूं अरेस्ट करताय, प्रत्येक फावटी केसी घालताय, कळ्ळें, बेसलेस एलिगेशन घालून म्हाजे केसी घालताय, जाल्यार त्यो तूं परतूय घाल आनी परत जाता जाल्यार म्हाका अरेस्ट कर. बट हांव म्हाज्या धंद्याक आनी म्हाजे कम्युनिटी नीज गोंयकाराचो पळय पारंपारीक व्यवसाय आहा, हे सेल्फ एम्प्लॉयड युथाचो बिझनस आहा, टॅक्सी, रेंट बायक, कार आनी हे जे बिझनस एग्रिगेटर उद्ध्वस्त करूंक सोदता तितक्या बिझनसाक लागून हांव मोरासर झगडटलो. कळ्ळें तुका, सरकाराक हांव चॅलेंज करता, आय एम रेडी टू सॅक्रिफायस माय लायफ. म्हाज्यातलो जर एक मनीस मोरोन जर हो सगळो पारंपारीक धंदो आमचो नीज गोंयकाराच्या भावांच्या जर हातीन उरता नाल्यार हांव मोरपाक सुद्दां रेडी आहा. सो हांव पराशर पळय खोताक सांगता अजूनय तुका जाता नाल्यार म्हाका परत अरेस्ट कर. हांव आतां हो व्हिडिओ रिलीज करपाक सगळ्या ग्रुपाचेर हो व्हिडिओ रिलीज करता, तूं अरेस्ट कर. कळ्ळें तुका, आमकां जर फ्रीडम ऑफ स्पीच ना, आमकां जर मेसेज ग्रुपार घालूंक शकना आमी, नाल्यार हो सरकार कसलो सरकार चलयता. दिस इज नॉट अ डेमोक्रेसी, दिस इज डिक्टेटरशीप. जी प्रमोद सावंत बीजेपी सरकार चलयता ती फक्त डिक्टेटरशीप. ते फक्त कॅब एग्रिगेटर आनी कॉर्पोरेट सेक्टराक प्रमोट करूंक सोदता, कित्याक तांकां खंय तरी फायदो आहा म्हणून. सो सीएमाक, प्रमोद सावंताक आनी पराशर पळय खोत जो डायरेक्टर म्हणटा आपूण पळय फोटामास कंपनी गोवा मार्शल कंपनीचो पळय डायरेक्टर आहा, ताका ओपन चॅलेंज करता, तूं आतां म्हाका जाता जाल्यार अरेस्ट कर. कळ्ळें, अरेस्ट कर. जाता जाल्यार म्हाका फासाकूय लायल्यार उपकारता. आय एम रेडी टू सॅक्रिफायस माय लायफ. म्हाज्यालो एक मनीस मरण धंदो लोकांचो वाचता नाल्यार हांव मरपाकूय रेडी आहा. कळ्ळें तुका, ही ओपन चॅलेंज करता तुका आनी तुका हो व्हिडिओ सगळ्या ग्रुपाचेर पावतलो. हो व्हिडिओ तुजे कडेन पावतलो. ताका लागून हो ऑडिओ रिलीज करना, हांव तो व्हिडिओ रिलीज करता. आनी परत एकदां सांगता सगळ्या आमच्या टॅक्सी भावांक, ही आमची व्हडली फॅमिली आहा, नीज गोंयकाराची टॅक्सी भावांची फॅमिली आहा, त्यांच्या सपोर्टाचेर, त्यांच्या बॅकबोनाचेर, त्यांच्या डेअरिंगाचेर हांव इतको बिझनस करता, हे करता, झगडटा सरकारा कडेन. कळ्ळें तो, ह्यो तुमी झगडपाक आमकां तुमी ताकद दियात, तुमी सपोर्ट करतात, तुमी आमकां बॅकबोन, तुमी आमचे टॅक्सी भाव, सगळे टॅक्सी भाव तुमी इंडियात रावात, हय ताका आमकां सपोर्ट करात. फक्त हो धंदो वाचोवपाक तुमी आमकां सपोर्ट केल्ल्या बद्दल सगळे टॅक्सी भावांचे देव बरें करूं. आनी सरकाराक आनी पराशर पळय खोताक ओपन चॅलेंज जाता जाल्यार म्हाका अरेस्ट करून दाखय.